सागरमाला जेटी सागरमाला जेटी ती म्हणजे ते हांगा येता ओके. फोर्टा कडेन येना, फोर्ट आमचो बेतला ना, ओके. कळलें न्ही. आणि ही त्यांना खूप पहिले सर्वे केल्ली. आता ही पळय ही बीच झरीत म्हणटा ती, थंय आतां ट्युरिस्ट पळय उदक न्हाता सगळ्यांक हांगा डॉल्फिन दिश्टी पडटा. फाल्यां तर हांगा येत जाल्यार आपल्या ल्हान बोटकारी काटाळे मारता. काटाळे मारता ते काटाळे मारूंक मेळचे ना, पयलो प्रश्न. दुसरे हांगा ट्युरिस्टांक डॉल्फिन दाखयता पळय, डॉल्फिन हांगा भोंवतात, तेजेर लोकांचे पोट भरता. मागीर ते येत जाल्यार फाल्यां थंय बीच हा, बिचार खंय पण व्हरतले आमी. एक प्रायवेट बीच आसता ती पळय झरीत हा, कळ्ळें न्हू. आनी चवथें म्हटल्यार आमची पळय ग्रीनरी, आख्खी ग्रीनरी ती वयतली. ह्यो तर येत आमकां प्रोजेक्ट सामको. आनी दुसरें म्हणजे आमकां तडी रापण मारपाक म्हणजे नुस्तें तडी येता ते आमकां तडल्यान CSF म्हणटाले भायल्यान उधर से जाओ ऐसे कैसे हो जाएगा म्हणटात. मागीर आमकां कांयच सांगूंक जावचें ना. डेव्हलपमेंट आमकां ज्यो बोटकार सद्याकूच नुस्तें ना सगळें काबार जातलें. ओके. येत आख्खे काळे जातले. दुसरें म्हणजे कितें, हांगा जागो थंय ती पारोळ साठी वयर आहा आनी त्या सायडीन ONGC आहा, त्या वाटेन गांव आहा खणखणी म्हणून आहा, त्या भाशेन तुमी आहा, त्या भाशेन मागीर वयर आज घरां जाल्यात ते तर कोळसो येत जाल्यार आमच्या जेवणा खाणे त्रास जातले सामके. आनी तो सामको टनांनी येवपाचो कोळसो तो आमकां कितले प्रॉब्लेम जातलो मागीर. पूण ही जेटी आतां पडटा ती एक्चुअली बेतूल पडटा आनी खंय येवपाची आहा ती? ना, हे बेतूलच पडटा. हय. बेतूलच पडटा म्हळ्यार बेतूल खाड्यान न्हू, फोर्टा कडेन न्हू. ती पास जाले हांगा. आमचे तेन्ना पेपराचेर येयले एक 10 वर्सां पयलीं आमचे कडेन फुटेज आहा तेजी पेपराची, कळ्ळें न्ही. बरी पयलीं येयल्ली ती पेपराचेर, कितें हांगा एक हे जेटी जाता म्हणून. पयलीं सांगली हेजी पॅसेंजर जेटी जाता म्हणून तेन्ना लोकांनी अपोज करूंक ना पॅसेंजर. आतां ते कोयल म्हणटकूच नाकाच जालो न्ही. पॅसेंजर तरी ओके बाबा, लोकांचे टॅक्सी बिक्सी कितें पोटा भरतले कितें पॅसेंजर येत जाल्यार. पूण हे तुमकां आतां कोलाची म्हणून कन्फर्म जालें, तुमकां सांगला तेंच्यांनी? ना ना, आमकां अशी बोवाळ जाल्या सांगूंक ना. कितें आतां फादर पयर आमचो MLA कितें एक जेटी येता म्हणून तेणी हें सांगलें सागरमाला प्रोजेक्ट. तेका लागून आमकां तो सागरमाला प्रोजेक्टच नाका हांगा. ओके. तुमचो ओपोज? आमचो फूल ओपोज आसता. तुमची दिशाभूल केल्यार तुमकां दुसरो आमकां दिशाभूल म्हळ्यार कितें जाल्यार बेतला फोर्टा कडेन येता म्हळ्यार थंय जागोच ना, थंय येतली खंयची. आमकां आतां हे आतां एकलो कोणी धाडलें म्हाका की जेटी हांगा येता म्हणून वाशे कडेन. ती दिशाभूल करून बेतलान दाखयता, बेतलान येना ती हांगा येता. सरकार सारकें क्लियर स्पश्ट कित्याक करना एज अ फिशरमॅन, एज अ फिशरमॅन म्हणून तुमी? तेच न्हू, आमकां आतां आमी ट्रेडिशनल फिशर आमची एक्चुअली सगळे OBC कम्युनिटी. सरकारान फिशरीज थोडे ST कम्युनिटीचे आसतले थोडे, म्हळ्यार तेमकां आतां आमकां शेतां ना, जमीन ना, कांय ना, आमी डिपेंड ऑफ दर्यो, तेच आमचें शेत, कळ्ळें न्ही. मग तेमकां तेमकां 90% सबसिडी, आमकांय 90% सबसिडी दिवपाची. तेमकां एक तर ट्रक काडटलो जाल्यार 2 लाख भरल्यार एक ट्रक मेळटा इन्सुलेट. आमकांय तसो करपाचो, कळ्ळें तुका, फिशरीज हेनी डिपार्टमेंटान. एक म्हटल्यार करता करता आमचे कोस्टल हेका लायटी चड जाल्या आनी आमचो दर्यो जळाना. आनी तर व्हडलो प्रोजेक्ट येत जाल्यार सामकी आमकां जारो म्हणटा तो म्हणून जळटा तो जळचो ना. लायटी चड जातले, व्हडले व्हडले हे येतले आनी ते जळ म्हणून आमची जळटा आनी तेजेर नुस्तें कळटा रातचें. ते कळचें ना. आमकां बरो फिशरमॅनाक मार येतलो. आता ते पळय आमचे सुंगट आहा म्हणून ह्या जानेवारीन ते तयार जाता. ते कित्याक लागून जाता ते कांयच कळना, तयारच जायना. आता जानेवारीन म्हयन्यान सोलार म्हणून जाता, ती फर्स्टाक जाता, ती ऑगस्टान जाता, तशी जानेवारीन जाता, ती जायना. हे आता एक 5-6 वर्सान ती जायना. ते आमकां बरो फिशरमॅनाक बरोच मार येयला, ती जानेवारीन जायना. आनी तो जप्सी म्हणून आसा तेका पासून विचारल्यार जाता, तो बरो फिशरमॅन. ह्यो बीन आहा आमचो जाय बाबा, ही सोलार जानेवारी कित्याक जायना काय म्हणून विचारूंक जाय. ना 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 म्हणल्यार ती जळचो ना. हे लायटीचो फोकस चड जातलो आनी दर्यो जळचो ना. तेजेर हांव मातशें सांगता तुमकां.